तुमी आज मेळपाक येयल्ले काल इन्सिडंट जालो मांद्रे हेजेर आनी सरकारान तेका कॉन्फिडन्स मांद्रेचो इन्सिडंट जो जाला वॉज व्हेरी अनटुवर्ड. ज्या लोकांक गोंयचे कांयच लेणे देणे ना ते हांगा येता आनी सर्विसेक लागतात. वी हॅव नो इश्यूज इन दे आर वर्किंग समवेर, बट वेन दे आर वर्किंग समवेर दे शूड नो वॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी लायज टुवर्ड्स द स्टेट. टुरिजम बरें वचचें म्हणून आमी दीस रात एक करता आनी एवरी एरिया वी आर एन्श्युअरिंग दॅट वी आर मुवींग टुरिजम इन द रायट डिरेक्शन. त्या टायमार असलो अनटुवर्ड इन्सिडंट जो जाला वी कंडेम दीस. हांवें म्हणिल्ले प्रमाणे वी कॉंग्रेच्युलेट द पुलीस फॉर फास्ट एक्शन अँड वी ऑल्सो कॉंग्रेच्युलेट बाब युरीक. सो गोंयकार जाणें गोंयकारपण दाखयलां बाय एन्श्युअरिंग दॅट हाव वी गोवन्स आर. ही हॅज सेट अ एग्जाम्पल अँड ही हॅज ऑल्सो सेव्ड गोवा फ्रॉम गेटींग टार्निश्ड. तो नाशिल्लो जाल्यार एकादी कितें जातलें आशिल्लें हो प्रश्न म्हणून. आनी तो आसून ताणें जें केलां आनी स्वता ही रिस्क इज लायफ इज अ एग्जाम्पल ऑफ हाव अ गोवन इज टू एन्श्युअर दॅट अ टुरिस्ट टू कम शूड फील सेफ. That the Goan is ready to risk his life to ensure this type of things happen. We have issued a show cause notice to the hotel. We have asked whether they have had registrations. In the past जे नाव सांगतालो की शेकवाले जावं हॉटेलवाले जावं तांणी स्टाफ तांणी लेबरा कडेन रजिस्टर करचो आनी तांणी पुलीस व्हेरिफिकेशन करचें हें आमी जें मागताले तें आजूय हांव हॉटेल इंडस्ट्री कडेन मागता थ्रू TTAG गोवा चेंबर एंड द स्मॉल एंड बिग होटेल एसोसिएशन्स मीडियम एसोसिएशन्स की ask the hotels to be having their staff registered for small कितें लिपोवपा खातीर नाल्यार करपा खातीर तेजे स्टाफाक दाखयना ताजो परिणाम असो जाता. तो स्टाफ ताजे लेबर कार्ड आसा ऑल कंप्लायन्सीस ऑफ गव्हर्मेंट एंड एन्श्युअरिंग दॅट दे व्हेरिफिकेशन डन एट द पुलीस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. आय थिंक आय हॅव ऑल्सो मेट द विक्टीम was quite displaced. They have shared concerns of what things happened, and as the Chief Minister had said, as we sympathize with them, we have also given them the confidence कि कितें आसलें जाल्यार आमकां सांगात. We are there for you. These untoward incidents, whatever has happened, we apologize. That's something which are not within our hand. But we will ensure that immediate action is being taken on this type of incidences. The FIR which has been lodged on that, further action will be taken immediately. It comes from Netherlands. आनी ताका कितें सेक्युरिटी दिवपाक जाय आनी कितें ताजें एक्सपेक्टेशन आसा जाल्यार पळोवपाक आमचो डायरेक्टर हेज पर्सनली इंटरव्यूड एंड सेड दॅट ही वील इंटरेक्ट विथ देम and ensure that whatever is required or they expect will be complied with. So we only want to ensure that safe tourism, good tourism happens. Mandre आमचे बाब जिताची constituency and he also shares equal concern that there is a lot of infrastructure planned for Mandre to take it to the next level as far as tourism is concerned. And जेन्ना employment म्हणटा and economics म्हणटा, we need the driver right to ensure that we are able to give what the constituency want and what Goa expects. ताज्या खातीर safe and secure Goa तशेंच रिस्पॉन्सिबल टुरिस्ट आनी रिस्पॉन्सिबल टुरिजम जे धोरण घेवन बसल्या आनी मुख्यमंत्र्यान जें सांगलां ताजे प्रमाणे वी आर ट्रायंग टू वर्क आवर बेस्ट टू आवर बेस्ट एबिलिटी. टुडे वी हॅव कम ऑन अ विजीट, अ कर्टसी विजीट टू द विक्टीम एंड द पर्सन द गोवन हू सेव टू एन्श्योर दॅट वी आर देर फॉर देम एंड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड वी विल बी देर टू सी दॅट दे हॅव देर सेन्स ऑफ सेक्युरिटी विथ इन दॅम.